पेडणेचो उपनिरीक्षक गौरीश मळिकान आयतारा आत्महत्येचो यत्न केलो। नयबाग सातार्डा पुलाचेर पीएसआय मळिकान आपल्या मोटारीत बसून छातयेर गुळी मारून घेतली। ताणे वापरले ते ताचेच सर्व्हिस रिव्हॉल्वर। पुलार चेकपोस्टार ड्युटेर आशिल्ल्या पुलिसांनी रोखडीच 108 आपयली। गंभीर जखमी जाल्लो मळीक सध्या जीएमसीच्या आयसीयूत आसा। फॅमिलींतल्या कोफुसावाक लागून ताणे हे कर्म केला। गौरीशान स्वता तशी गाडयेन बरोवन दवरिल्ली चीट पुलिसांक मेळ्ळ्या। आयतारा सकाळी सुमार 8:30 ही गजाल घडली। पेडण्या पुलिशेत पीएसआय आशिल्ल्या गौरीश मळिकान आपल्या मोटारीत बसून नयबाग पुलार छातयेर गोळी मारून घेतली। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण पीएसआय गौरीश मळीक रावपी कुडण्या साखळेचो। गौरीशान आपल्या सर्व्हिस रिव्हॉल्वरान छातयेर गोळी मारून घेतल्या। आत्महत्येचे कारण अजून स्पष्ट जाल्ले ना। नयबाग चेक पोस्टावेल्या पुलिसांक दुबाव आयिल्ल्यान तांच्यांनी गाडये कडेन वचून पळयलें। उपरांत पुलिसांनी 108 आपोवन गौरीशाक हॉस्पिटलांत घालो। सध्या पीएसआय गौरीश बांबोळे आयसीयूत एडमिट आसा। गौरीशाची परिस्थिती गंभीर आसा। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण फॅमिलींतल्या कोफुसावाक लागून ताणें हें कर्म केलें। आपल्या आत्महत्येक आनीक कोणाक जबाबदार धरचो न्ही म्हूण ताणें मोटारीत चीट बरोवन दवरिल्ली। पुलिसांक ती चीट मेळ्ळ्या। कांय दिसां फाटीं खंय तो म्हयनोभर बेपत्ता आशिल्लो। पुलीस प्रकरणाची फुडली चवकशी करतात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। कारतुसो घेवन वचपी एका इस्रायलीक दाबोळे विमानतळार वास्को पुलिसांनी धरलो। शेनवारा इंडिगो एअरलायन्सांतल्यान दिल्ली वचपाचो यत्न करपी बिटॉन इलियाव ह्या 32 वर्सांच्या पिरायेच्या इस्रायली कडेन कारतुशी मेळिल्ल्यान ताका चवकशे खातीर व्हेलो। ताचे कडेन कारतुसा खातीर परवानो नाशिल्लो। प्रस्नाच्यो योग्य जापो दिवंक नाशिल्ल्यान ताची पुलीस अटक करून चवकशी चल्ल्या। हो मनीस इस्रायली बिटॉन इलियाव। ताचे कडेन बेकायदेशीर कारतुसां मेळ्ळी, तिवूय बी दाबोळे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर। कारतुसां व्हरपा खातीर ताचे कडेन कायदेशीर परवानो आनी डॉक्युमेंट नाशिल्ले। विमानतळाचेर तपासणी वेळार बिटॉना कडेन कारतुसां सापडिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी ताका वास्को पुलिशे कडेन दिलो। आयज न्हू एक जस्टीन म्हणून एक हेचो मॅनेजर आसा इंडिगोचो, तेणी आमकां एक कंप्लेन हाडून दिली की एक इस्रायली चो एक मनीस एक कॅरी बॅगान आपले बुलेट्स घेवन वयतालो। तेंच्यांनी जेन्ना स्कॅनिंग करताले पळय तेन्ना ताका धरलो आनी ताका विचारलें खंयच्यान बुलेट हाडले जाल्यार तो तेजी सॅटिस्फाय आन्सर दिनाहलो। आनी ताका विचारलें बाबा तुजे डॉक्युमेंट्स किंवा ते लायसन आसा काय म्हणटा तर तो ना म्हणटालो। ताका लागून तेंच्यांनी तो मनशाक आमचे कडेन हँड ओवर केल्लो आसा। मागीर तो पुलीस स्टेशनार हाडटकूच ताका आमी व्हेरीफाय केले डॉक्युमेंट्स बी जाले तेडे कांय ना डॉक्युमेंट्स बी। ताका लागून ताका अरेस्ट केल्लो आसा आनी तो जाणा आसा तो बिटॉन इलियाव 32 इयर्स इस्रायलाचो मनीस आसा, ताका अरेस्ट केल्लो आसा अंडर सेक्शन 3 and 25 ऑफ आर्म एक्ट आनी तेजें इन्व्हेस्टिगेशन पीएसआय मल्लिकार्जुन करता। प्रकरण एटीएस फाट्या कडेन पावलां। बिटॉनाची चवकशी आतां एटीएस पोलीस करतात। प्रुडंटा खातीर दिशान परब। नगरपालिका वेंचणुके खातीर दिवचल बीजेपीन आपल्या उमेदवाराचे पॅनल जाहीर केले। दिवचलचो बीजेपी मंडळ अध्यक्ष वल्लभ साळकारान उमेदवारांच्या नावाची घोषणा केली। नव्या आनी अनुभवी अशा दोन्ही लोकांक उमेदवारी दिल्ल्यान दिवचलकार पालिकेत बीजेपीक सत्तेर हाडटले म्हूण साळकाराक विश्वास। वॉर्ड नंबर 12तल्या उमेदवारांचे नाव मात थारूंक ना, ते मंगळारा जाहीर करतले म्हूण साळकार उलयलो। दिवचल विकास समिती खाला बीजेपी आपलो जाहीरनामो मांडटली। आता 1 नंबरान मिस्टर विजय कुमार नाटेकर, 2 नंबर मिसेस सुखदा कमलाकर तेली, 3 नंबरान मिस्टर समीर वांयगणकर, 4 नंबरान मिसेस राधिका माळगांवकर, 5 नंबरान मिसेस चैतन्य कमलेश तेली, 6 नंबरान मिस्टर अजित बिर्जे, 7 नंबरान मिस्टर रियाज बेग, 8 नंबरान मिस्टर रामा बाबली नाईक, 9 नंबरान मिस्टर सतीश गांवकर, 10 नंबरान मिसेस तनुजा राजाराम गांवकर, 11 नंबरान मिस्टर कुंदन पहारे एलायस कुळणी। एकूच 12 नंबर उरता तो आमी मंगळार दिसा डिक्लेअर करतले। प्रपोज केले कॅन्डिडेट, तातूंत तरुण आसा तशेंच एक्सपिरियन्स आसा। सो मिश्रण आसा, तरुणाचे एक्सपिरियन्स मनशाचे एक मिश्रण आमी केल्लें आसा। तुका पूर्ण खात्री आसा की दिवचलचे लोक आमचो मॅनिफेस्टो पळोवन, हांची कामां पयलींची पळोवन, नवे चेहरे पळोवन आमकां पूर्ण आनी स्पश्ट भोवमत दितले। घेऊया एक विराम।